नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बेकायदेशीर मायनिंग मीन चोरेन सरकाराचे तिजोरेक कितलो फटको, मायनिंग डिपार्टमेंट पेटला हिसबाग, मात आंकडो सोदप सोंपो ना। पयली मिटींग जाली, थोड्या मिनेरांक नोटीस। मायनिंग बंदी उपरांत शिरगांवच्या चौगुले मिनावेल्या 200 वयर कामगारांक काडटा म्हूण कंपनीची शिटकावणी, सेजाच्याय कामगारांक काडपाचो भंय, आमदार मंत्र्यांचेर प्रेशर। बायणा हाऊसिंग बोर्डांतल्यान 8 मायनर चलयांची सुटका, एके बायलेक अटक, 8 7 चलयांच्या आंगार लाशिल्ल्याचो जखमो, दोनूय फ्लॅट सील, अनैतीक धंद्याचो दुबाव। आनी खेळात फातोड्या जाली राष्ट्रीय पावंड्यावेली MRF सुपरक्रॉस मोटरसायकल सर्त, आमदार मंत्री विजय म्हणटा कायम स्वरुपी सुवात म्हूण फातोडेचो जावं येता विचार। बाबू ब्रदर्साची सीझन बॉल T20 क्रिकेट सर्त सुरू, फातोड्या आनी कुडचड्या जातल्यो मॅची, 22 तारखेक फायनल। सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरी उपरांत मायन्स खात्यान SIT मायन्सा बरोबर बेकायदेशीर मायनिंग आनी मिनाचे चोरयेन तिजोरेक कितलो मार बसलो हाचो हिशेब करपाक बसला। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण मायन्स संचालक, SIT मायन्स आनी चार्टर्ड अकाउंटंटाचे पॅनलान मेळून लुकसाणीचे वसुलीची प्रक्रिया सुरू केल्या। कांय लीज होल्डरांक मायन्स डिपार्टमेंटांतल्यान कारणां दाखय नोटीसूय धाडल्या। बेकायदेशीर मायनिंग आनी मीन चोरयेन जाल्लें लुकसाण भरून काडात म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगल्या उपरांत गोंय सरकारान आतां वसुलीची प्रक्रिया सुरू केल्या। लुकसाणीचो हिशेब करूंक आदार म्हूण सरकारान चार्टर्ड अकाउंटंटांची समिती नेमिल्ली। पयले फावट मायन्स संचालक, SITचो SP कार्तिक कश्यप, चार्टर्ड अकाउंटंटांची समिती आनी खासा सरकारी वकिलाची मिटींग जाली। थंय बेकायदेशीर मायनिंग आनी मिनाचे चोरयेन जाल्ले लुकसाणीचे वसुलीक नेमके कशे फुडें वचचे ताचेर चर्चा जाली। जाल्ल्या लुकसाणीचो आंकडो सोदून काडप हें पयलें, पूण तेंच कठीण म्हूण पयलेच मिटींगेंत सगळ्यांक कळ्ळें। प्रत्येक मायनिंग लीज होल्डर आनी आयर्न ओर ट्रेडराचें प्रकरण केस टू केस स्वतंत्र पळोवचें पडटलें म्हूण सुत्रां सांगतात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जितेंद्र देशप्रभू, अर्जुन साळगांवकार, इम्रान खान हांचीं नांवां बेकायदेशीर मायनिंग आनी मीन चोरयेचे केशींनी आसात। कितलेशेच मिनेर आसात ज्यांनी मीन निर्गत करतना रॉयल्टी भरला। MMDR कायद्या प्रमाण रॉयल्टी खणिल्ल्या मिनाचेर भरप आसता। पयली बसका जाल्या उपरांत मायन्स खात्यान आदले डॉक्युमेंट तपासपाचें काम सुरू केलां। तशेंच कांय मायनिंग लीज होल्डरांक कारणां दाखयात नोटीसय धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मायनिंग बंदी उपरांत कापाकापी सुरू, शिरगांवच्या चौगुले मायनीवेल्या 200 वयर कामगारांक काडटा म्हूण कंपनीन नोटीस काडल्या। सेजाच्या कामगारांक घरा बसा पगार दिता म्हूण सांगलां खरें, मात तांकां कंपनी परत कामाक आपोवपाची आशा दिसना। सरकारान मध्यस्थी करची म्हूण कामगार आमदार मंत्र्यांचे हुमरे झरयतात। मुख्यमंत्री परिकार आसल्यार खंय कितें तरी करपाचो। कंपनीन जे आपले धोरण अवलंबिलां तें धोरण इतकें चुकीचें आसा की तेज्या खातीर आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा। चौगुले कंपनीन काल आमची मिटींग जाली मॅनेजमेंटा बरोबर, आनी मॅनेजमेंटान आमकां अशें सांगलें की सोमारा आपूण नोटीस डिस्प्ले करतलो नोटीस बोर्डार। त्या खातीर आमी तांकां सांगलें की साहेब थोडे दीस रावात, CM येवन गोंयान, CM गोंयान येयल्या उपरांत कितें तरी तो निर्णय घेतलो आनी तेज्या उपरांत कितें तरी वे आवट मेळटली, तो काडटलो वे आवट कितें तरी, अशें आमी तांकां सांगलें। पूण तें आयकपाक आमचे तयार ना। कालूय आमचे प्रेस कॉन्फरन्स जाले कश्टी मायनीचेर, अशेंच जालें की विजय सरदेसायानूय तेंच सांगलें की खंयची मायन ती चौगुले आसूं जाल्यार खंयची आसूं, जर कामगारांक काडपाची प्रयत्न करीत जाल्यार तेंचेर कायदेशीर कारवाई करतले अशें सांगलेलें आसा। पूण फक्त हें उलोवनूच उपकारचें ना, तर तेंचेर कायदेशीर कारवाई करचीच पडटली। हे आमचे तेंचे कडेन मागणी आसा आनी बेग्याच्या बेग्यान करची, कारण आमकां सोमारा तेंच्यांनी डेडलायन दिल्या, सोमारा नोटीस बोर्डाक नोटीस लागतली म्हूण सांगलेली आसा। आनी तेज्या उपरांत 2 दिसां भितर तुमच्या अकाउंटार पयशे क्रेडीट जाले वयतले, इतकें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। मायनिंग लिजा हातांतल्यान गेल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी गोंयच्या इतिहासात मायनिंगांतली सगळ्यात मोठी कामगार कपातीची तयारी सुरू केल्या। कामगारांक सरसकट नोटीशी सुरू जाल्यात।
काचाबोल स्टाफ मायनिंग बेल्टांतल्या मंत्री आमदारांक धरता. जो तो आमदार आपूण तुमचे बरोबर इतलेंच सांगता, फुडें कांयच ना. शिरगांवच्या चौगुले मायनीवेले कामगार दिवचलचो आमदार पाटणेकाराक मेळ्ळे. की जी कितें कपात करपाची तांकां रिट्रेंच करपाचो जो निर्णय चौगुले कंपनीन घेतलेलो आसा हो अत्यंत दुर्दैव असो निर्णय आसा. त्या खातीर तेंची मागणी आसली की ते कंपनीन हो निर्णय फाटी घेवचो म्हणून. आनी आमचो पूर्ण पाठिंबो हो कामगारांक आसतलो. कामगारांक काडटा ते आयकून सेजा कंपनीचे कामगारूय भायर सरल्यात. तांकां सद्याक घरा बसूंक सांगल्यात खरे, पूण कंपनी परत कामार आपयत म्हूण शाश्वती ना. आमकां 22 मार्चाक आमकां कंपनीन सांगलें घरा बसा, सॅलरी दिता. पूण आतां अशें आयकोंक येयला की बाकीच्यो मायनींनी ऑलरेडी कामगारांक काडपाक स्टार्ट केला आनी सरकार तर बग्याचीच भुमिका घेता. सरकार कांयच उलयना हेजेर आनी सरकार काय म्हाका दिसता तोडगोय काडपाक सोदिना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता की कामगारांचो सरकारान अंत पळोवचो न्हू, कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडचें की जेणे करून जो काम आतां 20-25 वर्सां जालीं आमी काम करता मायनीचेर, आमकां भवितव्य ना, आमकां फ्युचर ना. तेन्ना आमी सरकार कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडचो किंवा मायन कंपनीन सांगचें की कामगारांक काडचें न्हू म्हणून. काल पयर तर आतां दुसरे मायनी वयले वर्कर ते आमकां येवन मेळ्ळे आनी आमकां सांगलें की आमचें भवितव्य अंधारान आसा, मॅनेजमेंट केन्नाय डिसिजन घेवंक शकता. आनी आयज सकाळीं कांय कामगारांनी आमकां कॉन्टॅक्टूय केलो की आमकां घरा बसयता म्हणून. कित्याक आतां आमी अहिंसा मार्गान प्रत्येकाक निवेदन दिवन पळयलें, कोणूच कांय करना. आतां उपोशण एकच मार्ग उरता जो आमी वापरून आमचे जे कितें मूलभूत हक्क आसा, एक खाणीचेर जो आयज ओर आसात ना न्ही, पण ह्या खाणीचेर एक कामगार भावांनी आपले रक्त आनी घाम सांडलेलो आसा. सरकारान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें निर्णय घेवचो. आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हे आपल्या आदारपणा खातीर युएसाक आसा. आयज तेंची कमी आसा पळय ती आमकां खूब भासता. आयज ते जर गोंयांत आसलेले जाल्यार कितें ना कितें हेजेर सोल्युशन काडपाचें. आयज तेंच्या अनुपस्थितीन कोण एकटोय फुडाकार घेवपाक रेडी ना की बाबा आमी आसा फुडें, तुमी भिवो नाका. हेच परिस्थितीचे भयान गोंयच्या लिजांचे परत ऑक्शन जाय मेरेन फुडलीं 2-3 वर्सां मायनिंग कशें तरी चालू दवरचें म्हूण सगळेच वाट्या मागणी येताली. मात 2 म्हयने जाले आनी मुख्यमंत्री खुर्चेर नाशिल्ले सरकार ते दिशेन एक्कूय सारकें पावल मारिना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.